लोकांची कामां एका फावटीन जावची, लोकांची कसलीच गैरसोय जावची न्हय म्हूण मंत्री सुभाष शिरोडकार हाणें मडगांवच्या सरकारी कार्यालयाची अकस्मात पळोवणी केली. कॉपरेटिव्ह खातीं जशी की फिशरीज डिपार्टमेंट बीन एक्टीव जावप गरजेचें. तशेंच बुधवारच्यान हावसिंग सोसायटी आनी जनरल सोसायटी रजिस्ट्रेशन्स वेगवेगळे आसतले अशें मंत्री सुभाषान ह्या वेळार सांगलें. कोणी जो आमचे कस्टमर येता, कोणी कॉर्पोरेटर आमचे येता, ताका 3 वरी परत पावटी पडपाक जायना. दॅट इज वॉट आय एम गोइंग टू द इंस्ट्रक्शन की 3 फावटीचे वयर ताका 4थी पावट, 5वी पावट, 6वी पावट जावपाक जायना. फिशरीज सोसायटी ऑल्सो देर इज लॉट ऑफ फिशरीज सोसायटी इज वी अबाउट हार्डली 5 आसात मडगांवांत आनी 3 आसात वास्को. दीस नंबर ऑल्सो हॅज टू इन्क्रीज. 3 आनी 5 न्ही. दर इज अ प्रोविजन ऑफ 1 lakh crore in center only and only for fisheries. त्यामुळे तातूंतले भरपूर पैसे आमच्या गोंयांत येवपाक पळोवपाक आमी हाडपाक पळोवपाक जाय. ते पयशे येवपाक जाय आनी शेतकाऱ्यां कडेन वचपाक जाय. पर्टिक्युलरली फिशर कम्युनिटीक वचपाक जाय. 1 लाख कोटी आसा आनी आमी तातूंतले कांय हाडून अजून ते पयशे आमी हाडपाक पळोवपाक जाय. आनी केन्ना हाडप जातले जर जाय आमचे कॉपरेटीव डिपार्टमेंट बरें एक्टीव जालें जर जाय, फिशरीज डिपार्टमेंट एक्टीव जालें जर जाय, ते पयशे येवपाक शकतले. नाल्यार ना. मार्केटींग सोसायटीज केदे व्हडले मडगांव जे आसा पळय न्ही, केदे व्हडले मडगांव आसा तितले मार्केटींग आनीक आमचे हांगा मार्केटींग खंय सालसेट मार्मुगोवा देर इज ओनली वन युनिट. एक आहा मार्केटींग जस्ट वन युनिट. सो अवर पीपल हॅव नॉट कॉन्टॅक्टेड इन द होल ऑफ मार्केट. देर इज ओनली मार्केटींग सोसायटी जस्ट वन. आजच्यान नवीन रजिस्टर मेंटेन जातले कॅटेगरी वायज. लायक हावसिंग सोसायटीज वेगळो रजिस्टर आसतलो आणि जनरल सोसायटी जे आसा तांचो वेगळो आसतलो. आनी पर्टिक्युलरली सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा पळय न्ही तांचोय वेगळो आसतलो. मेंटेन फ्री